फाटले कांय दीस संजीवनी साखर कारखानो बरोच चर्चेन आयला। परत सुरू करात म्हणून शेतकार तेमाक, मात संजीवनीक कळम। ही संजीवनीची हालत छप्पर पडपाक पावले। भितर वचप खंय धोक्याचे, केन्नाय कितें कोसळू शकता। सुरू करतले जाल्यार पुराय नवी बांदची पडटली म्हणून प्रशासक सतीश कामत उलयलो। कंडिशन पळोवपाक गेलो जाल्यार 4 पावस गेल्या आनी वयल्यान सगळे कळंक लागल्या, म्हणून आमी एक डिसिजन घेतला की आमी भितर कोणाकूच धाडना, कित्याक इट इज अ रिस्क प्रोन एरिया आणि आमचे जितले लोक भितर आसताले पळय तांकां सगळे आमी डिप्लॉय केल्या। आमी आमचे मेंटेनन्स युनिटान घाल्या, फार्मार घाल्या, पेट्रोल पंपाचेर घाल्या आनी सेक्युरिटी हातून घाल्या। सो हातून एक अशें कळटा की समज कितें करपाक जाय जाल्यार कंप्लीट रिवॉर्मिंग करपाक जातलें आनी ताजे खातीर डिस्पेस खूब लागतलो। मजगती गोंयांत फक्त 10,000 मेट्रीक टन ऊस, फॅक्टरी सुरू करतलो जाल्यार 1 लाख मायज मेट्रीक टन जाय। आणि त्या जेन्ना हांवें ताबा घेतलो पळय तेन्ना हांवें दवरो केलो आनी हांवें तेन्ना म्हजे नदरेक आयलें की तितलो ऊस ना, सादारणशे फक्त 10,000 मेट्रीक टन मेळटालो आनी तातूंत कशें जातलें म्हणून म्हाका कल्पना नाशिल्ली की फॅक्टरी चलतली की ना म्हणून। आमी लोकांक सांगिल्लें की कॅश क्रॉप रोयात पण खंय तरी व्हरून विकात तुमी, पण दुर्दैवान तें तशें जावना, प्रोडक्शन वाडूना, वयल्यान फार्मर लोक सोडून गेले, निग्लेक्ट करपाक लागले। तो फॅक्टरी चलतलो जाल्यार कितलो जाय पडटा काय? आमचे हातून जे आमकां जाय ते सादारणशे 1 लाखा वयर जाय आनी ताजे भायर वी वॉन्ट ऑल्सो फ्रॉम अदर प्लेसीस, गेट केन म्हणटा आमी। फॅक्टरीच्या मालकीच्या जागेत सध्या खंय भाजीपालो पिकयतात। आमी स्वताचे आमचे फार्म आशिल्ले पळय ते आमी भरभराट करून दवरला आनी आमचो इन्कम वाडला। सो एकूच मागणी म्हजी की आमचे फार्मार येयात, आमी कितें केलां तें पळयात, आमी कशें प्रिसिजन फार्मिंग घेतला, कशे वेगळे तरेचे कॅश क्रॉप घेतल्या, फ्लॉरिकल्चरचे युनिटचे हाजे कल्टिवेशन केला आनी आतां आमी फिशरीजचे हातून हात घालपाचे आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।